बाकीचे जितके जाण आसतले ते आपले राजकीय अस्तित्व दवरपाक उबे रावल्या. भारतीय जनता पार्टी खातीर आमकां अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 तत्वाचेर काम करपाक, हांवें जशें म्हटलें, आमी जिल्हा पंचायत निवडून येयल्या उपरांत तो घरा कडेन बसपाक न्ही, आतां जसो मतां मागपाक तो घरा कडेन लोकांच्या गेला, त्याच पद्दतीन फुडल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळात अशा पद्दतीन RDAचें काम घेवन तुमच्या घराघरांनी पावचो, घराघरांनी वाड्यार मिटींग घेवच्यो, सगळ्या महिलांक एकत्र हाडची आनी सगळ्या महिलांक ह्या RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन करून घेवन हें काम व्हरचें. आमची एकूय महिला भगिनी जी तयार आसा पळय न्हू, तिका अशा ग्रुपांतल्यान जॉईन आसता ती उरची न्ही. आमचो फुडलो कन्सेप्ट तुमकां मुद्दाम सांगता. लखपती दिदी तुमकां खबर आहा? लखपती दिदी कोण आसा हांगासर? लखपती दिदी एकटी तरी जाल्या? हा, पेडणेच्यान 2 जाणां जाल्या. कोण ती नांवां सांग, ताका कळोनी. एक हांवूच सांगता, स्नेहा नायक, बरोबर आहा? स्नेहा नायक. आनी दुसरी रानिया. स्नेहा नायक. लखपती दिदी म्हणजे की तोरशा भागात जायते जाण हे आपले पॉलिटिकल अस्तित्व परत अनुभवपा खातीर खूब जाण भोंवत आसात. पण तुमी विश्वास दवरात म्हजेर, तुमी विश्वास दवरात भारतीय जनता पार्टीचेर, तुमी विश्वास दवरात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचेर, ज्यांच्या ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात पुराय विकास हो पेडण्यातूच न्ही, पुराय गोंयांत आनी देशात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जर खंय जाला आसत जाल्यार तो गोंयांत जाला. आनी कितें जाला तें सांगता. रस्ते आसतले, लायट आसतले. आमी इतकेंच म्हणना, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून पत्रादेवी ते पोळ्या पर्यंत आसलेलो नॅशनल हायवे, ज्या रस्त्याच्या देखून आमी आज मिटींग घेता, हो रस्तो पयलीं केदो आसता तुमी सगळ्या जाणांनी पळयला. आनी पत्रादेवीच्यान जर आमी काणकोण वचपाचें जर जालें आसत जाल्यार आमकां कितलो वेळ लागतालो तुमकां खबर आहा? 5 वरां लागतालीं पत्रादेवीच्यान आमकां काणकोण वयता पर्यंत. आज आमी 3 वरांनी पावता आनी फुडल्या थोड्या दिसाच्या भितर आमी फक्त 2 वरांनी पावतले. मांडवीती न्हंयचेर बांदलेलो 3रो पूल आनी जुवारीचेर बांदलेलो 2रो पूल, होय कितली व्हडली डेव्हलपमेंट आहा तें सांगता तुमकां. आनी इतकेंच न्ही, धारगड आशिल्लें आयुश हॉस्पिटल तुमच्या तेकोन जें आसा, तुमी कोणी कितले जाणांनी भितर पळयला म्हाका खबर ना. इट इज अ 5 स्टार हॉस्पिटल फॅसिलिटीज. पुराय त्या हॉस्पिटलान पुराय देशात अशा पद्दतीचें आनी दुसरें हॉस्पिटल ना जें आमच्या धारगळे हांगासर आसा. हे पेडण्या घरा खातीर बरी व्हडली डेलिव्हरी पासून बाकीच्यो सगळ्यो गजाली तर आयज फुकट जाता इतक्या बऱ्या हॉस्पिटलान, जाल्यार तेजो फायदो आमी कित्याक घेवचो न्हू? हांव पयर सहज पळयतालो, पळोवपाक म्हणून गेल्लो, डेलीच्या डेली 1000च्या पेक्षा चड पेशंट थंय येता. अर्दे पेशंट महाराष्ट्रांतल्यान येता, अर्दे पेशंट घडये कदाचित आमी लागीं रावता, आमकांच खबर ना थंय कितें आहा तें, आमी केन्ना वचूंकूय ना. बट तेन्ना जेन्ना आमकां गरज आहा तेन्ना तेजो फायदो करून घेवप हें आमचें काम आसा. बरेच जाण विचारता कितें डेव्हलपमेंट जालें काय म्हणून. जेका दिसना ताका कोण सांगतलो? जे न्हिदल्या ताका कोण उठयतलो? जेका जागे आहा, जेका दोळे आहा, ताकाच विकास दिसतलो. गोंयांत फाटल्या 6 वर्सांच्या म्हाज्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात गोंयांत जवळपास 8 नव्यो इन्स्टिट्यूशन जाल्यो, ज्यो आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करपी इन्स्टिट्यूट आसतल्यो. IIT आसतली, NIT आसतली, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज, इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, MIT इन्स्टिट्यूट, पारूल इन्स्टिट्यूट, गणपत इन्स्टिट्यूट आनी नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट. ह्यो कित्याक सांगता तुमकां? घडये कदाचित आतां आमची भुरगीं जी 5 वर्सांची आसा, 10 वर्सांची आसा, ती जेन्ना फुडलें शिक्षण घेतली ताका ह्या वेगळ्या पद्दतीचें शिक्षण घेवपाची सोय आमी गोंयांत आज एवेलेबल करून दिल्या. हें शिक्षण घेवपाक तांकां भायर वचपाची गरज ना. ट्रेडिशनल एड्युकेशन आतां घेवपाचे दीस सोंपले. आतां नवें एड्युकेशन घेवपाक जाय तें शिक्षण आज म्हज्या सरकारान आमच्या हांगासर एवेलेबल करून दिल्या. हाका म्हणटा डेव्हलपमेंट. आनी ही डेव्हलपमेंट करपा खातीर आमी संकुचीत वृत्तीन म्हाका कितें मेळटलें हाचो विचार करिना. आमी गोंयच्या लोकां खातीर कितें जाय, गोंयच्या भुरग्यां खातीर कितें जाय हाचो विचार करता. म्हणून म्हटलां हांवें जिल्हा पंचायत आमी निवडून दिया म्हणटा आसतना आमी जिल्हा पंचायतीच्या वतीन कितें कितें करूं शकता हें तुमच्या मुखार दवरलां. आमी बेश्टेच येवन कमळाक मत मार म्हणून सांगना. आमचो व्हिजन तयार आसा. गोंया खातीर फुडल्या 25 वर्सांचो व्हिजन कितें हाचो डॉक्युमेंट तयार केला. आनी फुडल्या 25 वर्सांक ह्या गोंयांत कितें करतले हाची सुरवात आमी आतां केला. तेजो फावंडेशन स्टोन आमी घातला. तुमी जर गोंयच्या ITआंनी वचून पळयशात जाल्यार गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 12 ITआंनी आत्तां सध्या टुरिजम रिलेटेड हॉस्पिटॅलिटी नांवाचो नवीन कोर्स सुरवात जाला. ह्या टुरिजम रिलेटेड हॉटेलांनी पयलीं फक्त गोंयच्या भायले भुरगे कामाक येताले, ते आतां गोंयचे भुरगे लागपाक लागले.
कारण हो कोर्स आम्ही ITI सुरुवात केलो ताका जेणे करून तांकां जॉब हांगा मेळपाक लागले. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो संदी आमी हांगासर मेळोवन दिवपा खातीर आमच्या सरकारान सदोदीत कार्यरत आसा. वदर तेणी ह्यो सगळ्यो सांगल्यो स्किमी तेणी सगळ्यो योजना ह्यो पयलींच्या सरकारान खंयच्या चालू करूंक ना काँग्रेसीन करूंक केन्ना किंवा ना त्या आम आदमी पार्टीन. तांचो मुख्यमंत्री आमकां नवे कितें सांगतालो तरी तो पेडण्यान बी येवंक ना दिसता. तो थंय संसदेन घुसपाट्टालो. ज्या मुख्यमंत्र्याक म्हणजे करप्शनाच्या नांवा सकयल भितर उडयल्लो तेणी आमकां गोंयांत येवन कांय सांगपाची गरज ना. हांगा तो गोवा फॉरवर्डवालो भोंवपाक येता पळय हांगासर तेणी आमकां सांगपाची गरज ना आमच्या पार्टीन कितें काम केलां आनी आमच्या पार्टीन गोंयचो विकास कितलो केला हो तुमच्या मुखार आहा. त्या खातीर हांवें सांगलें लोकांच्या सांगता त्या भूल थापाक बळी पडूं नाका. उरलेल्या लोकांक तुमी सांगात भारतीय जनता पार्टीक मत कित्याक मारपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीचें मत जे कमळाचेर मारता तें फक्त राघोबा कांबळीक न्ही, तें मत आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर आसा. जे भुरगे आमचे आतां आसा ताच्या फ्युचरा खातीर आमी मत मारता. गोंयच्या विकासा खातीर आमी मत मारता. भारत देशाच्या विकासा खातीर आमी मत मारता. आमी एक भारत देशाचो फ्युचर घडोवपाक मत मारता. म्हणून हांवें सांगलें गोंयांत ऑलवेज वेगवेगळ्यो स्किमी वेगवेगळ्यो योजना ह्यो फक्त आमच्या सरकारान हाडल्या. हांव वयता आसतना एकूच तेणी ज्या स्किमीचो उल्लेख केलो म्हजें घर. म्हाका दिसता म्हजें घर ही योजना काय वाट आसतली एखादी सोलार लायट आसतली. तुम्ही ज्या जाग्यार सांगतले म्हणजे पंच सरपंचच न्ही तर आमचे कार्यकर्ते जरी सांगतले तेंच्यांनी फाल्यां सकाळी आमच्या घरा कडलो साखो जो आहा वो पडलेलो आहा तो तुज्या जिल्हा पंचायत निधींतल्यान कर. आमच्या एखादो धालांचो मंडप आसतलो ताका शीट्स घालपाचे आसतले त्या धालांच्या मंडपाक शीट्स घालून दिवपाचें काम कर जेणे करून त्या धालांचो मंडपाचो आमी खूब बरो उपयोग करपाक. हे हांवें उदाहरण सांगलें. अशी असंख्य कामां आसतलीं जी जिल्हा पंचायत निधींतल्यान जावपाक शकता. हें दुसरें काम. आनी तिसरें काम जर तुमी कितें म्हणशात जाल्यार ह्या फावटी आमी ठरयल्या जिल्हा पंचायतीचो निधी आनी जिल्हा पंचायतीची फौज ही पुराय जी आसा ती कम्युनिटी फार्मिंगा खातीर यूज करपाची. वॉट इज कम्युनिटी फार्मिंग म्हणजे कितें. आमच्या हितून खूब शेत पडीक आसा. खूब मोठ्या प्रमाणात शेत पडीक आसा. आमी लायना कित्याक आमकां एफोर्डेबल जायना म्हणून लायना. आनी बारीक बारीक शिरो आसल्या कारणान बारीक शेतकऱ्याक तें परवडना. म्हणून गांवांतली एकत्र आसलेली शेती जर आमी एकत्र येवन जावपाचें जर केलें फाल्यां सकाळी आमी ठरयलें की पेटन आमी अडथळो घालपाचो. इजी आहा काय ना. चड काम पडटा एकदाच मशीन घालपाचें आनी उडोवपाचें मागीर फक्त काडपाचो वचप. बरोबर काय न्ही. हे कम्युनिटी फार्मिंग आज अडसाण्याची कितले रुपया किलो आहा खबर आहा. कितलो तुमच्या पेडण्यान 300 आमच्या फोंड्यान 400 जाला. ते खोटें सांगना. ब्रँडिंग करून जर विकलो जाल्यार तो 400 रुपया किलो आहा. पडीक शेत करून आमकां मेळटा कितें. तेंच काम जर आमी कम्युनिटी म्हणून जर करीत जाल्यार आमच्या प्रत्येक महिलेक म्हाका दिसता मिनिमम टू मिनिमम घरा कडेन बसलेल्या म्हणजे काम जर केलें तेणी जाल्यार 8 ते 10 हजार रुपया म्हयन्याक खंयच वचूंक ना. आनी हे जर तिका मेळपाक लागलें जाल्यार कोणाक नाका जाल्यार म्हयन्याक 10 हजार रुपया मेळपाक लागले जाल्यार कोणाक नाका जाल्यार काय म्हणटा कोणाक नाका जावना. म्हणून हे कम्युनिटी फार्मिंग जेणे करून एग्रीकल्चर आसतलें हॉर्टिकल्चर म्हणजे भाजीची लागवड खूब मोठ्या प्रमाणात डेरी फार्मिंग आसतलें खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हे कम्युनिटी लेवलाचेर करूं शकता. ह्या खातीर जिल्हा पंचायत खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. हांव जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटालो तेन्ना गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात खूब जाणांनी जे भाजी रोवपा खातीर सुरवात केली. आज आमी स्वता मिरची एक्सपोर्ट करता. आज आमी स्वता भेंडो आनी तवशे हे पयलीं आमी सगळें इम्पोर्ट करताले म्हणजे बेळगांवांतल्यान हांगा धाडटाले. पण आमच्या गोंयचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आज मिरची आसतली तवशी आसतली ही एक्सपोर्ट करपाक लागल्या. बेळगांवांत दिवपाक लागले. कित्याक शक्य जालें. आमी स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम ही खूब मोठ्या प्रमाणात चलयली आनी त्या निमित्तान खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांक ताजो फायदो जालो. तेच करपा खातीर जिल्हा पंचायतीचो निधी आमी कम्युनिटी फार्मिंगाकूय वापरूंक शकता. गांवांतल्यान म्हणजे एखाद्या गांवांत जर 4 लाख 5 लाख शेत पडीक आसा जाल्यार त्या शेताचो उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन करून आमी कम्युनिटी फार्मिंग करूं शकता. ही संकल्पना सरकारान तुमच्या मुखार दवरल्या. तुमी कशें फुडें व्हरपाचें म्हणजे ग्रामीण भागातली उदरगत ही आनीक मोठ्या प्रमाणात फुडें वचूंक शकतली. म्हणून तुम्ही जिल्हा पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टीचो निवडून दियात हे सांगपा खातीर ताका धाडपाचें काम म्हाजें. कारण आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्यान उबो करता तेन्ना ताका रात आनी दीस लोकां खातीर काम करप फुडलीं 5 वर्सां हें ताजें काम आसा. म्हणून आमी जिल्हा पंचायत उबो करता.
हांगा कोणी तरी उरलेले जिल्हा पंचायत सदस्य जे उभे केल्ले आहा ते परत एकदा आपले राजकीय भविष्य आजोवपा खातीर केला आसतलो. दुसरो कोण तरी निवडून येवन उबो रावला आसतलो, पळया म्हणटो लागल्यार लागलो म्हणून कोण तरी लावला आसतलो. कितें आनी कितें मेळटलें, म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करता आसतलो. बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्ट बिट्रॅक्ट कितें घेवन आपूण कितें करता आसतलो. भारतीय जनता पार्टीचो जिल्हा पंचायत सदस्य जो आपल्या जिल्हा पंचायतीच्या निधींतल्यान तुमी सांगता ती कामां करपा खातीर ही शेवटची सभा आणि आयज फक्त सांजचो हो म्हज्या मतदारसंघात सभा करपाचो आसा. ताज्या उपरांत आज प्रचार सोंपता. हांव आयच्या जाहीर सभेक एड्रेस करता आसतना आमकां जिल्हा पंचायती इम्पॉर्टंट कित्याक हें बी तुमकां सांगता. आनी जिल्हा पंचायतीक आपल्याच पार्टीचो सदस्य कित्याक निवडून येवपाक जाय. आमी जेन्ना जिल्हा पंचायत म्हणटा, जिल्हा पंचायत हो ग्रामीण विकासाचेर भर दिवपी ह्यो जिल्हा पंचायती आसात. आनी ग्रामीण विकासाचेर भर दिता आसतना ग्रामीण आर्थिक उदरगतीक हातभार लावपी ह्यो जिल्हा पंचायती खूब पद्दतीन काम करूं शकता. बऱ्याच जाणांक घडये कदाचित खबर आसतलें आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या वतीन काम करता. तुमच्यातली कितलीं जाणां सेल्फ हेल्प ग्रुपान RDA जे आसा म्हाका खबर ना. आसा जाल्यार हात वयर कर. फाटल्यान आसा. बाकी हांगातली कोण ना. तूं आसा. RDAच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या हायेस्ट लोन कितले घेतला? 20 लाख रुपया लोन घेतला. बरोबर काय ना? तिका ताळयो वाजून अभिनंदन करात तिचे. कित्याक ते सांगता गॅरेंटर कोण? गॅरंटी कोणी दिल्या? तुमच्या गॅरंटीचेर दिवपा लागली बँकेक की 20 लाख रुपया आमच्या गॅरंटीचेर दिता रे? मोदीजीची गॅरंटी. हा मुद्दामून सांगता तुमका. मोदीजीची गॅरंटी म्हणून महिलांक सांगता तुका 20 लाख रुपया 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर, 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर. तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर उरलेल्या 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गव्हर्नमेंट तांकां दिता. बँक आपल्याक लोन करून दिवची ना, म्हणजे आपली लॉस करून केन्ना दिवची ना. बँक आपलो फायदोच पळयतली. उरलेलो रेट ऑफ इंटरेस्ट ताका गव्हर्नमेंट दिता. म्हणून तुमकां 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर 20 लाख रुपया लोन दिता. तांकां कोणी मिस्टराक सायन मार म्हणून सांगला येवन, तांच्या मिस्टराकूय सायन मार म्हणून सांगूंक ना. तांकां गव्हर्नमेंट सर्वंटूय कोण तो विचारूंक ना. तांकां 20 लाख रुपया लोन दिला. आता हे 20 लाख रुपया अशें लोन गोंयांतल्या कितले गांवचे भावांनी भयणांनो, आयज हांगा आमी सगळीं जाण जमलेले आसा. जे आयज तुमकां खबर आसा 20 तारखेर ZP इलेक्शन आसा. आनी ते ZP इलेक्शनाक सगळ्यांनी हे कमळाचेर वोट दिवन आयज आमच्या राघोबा कांबळेक एका बहुमतान आमी निवडून हाडपाची खूब गरज आसा. तशेंच आयज तुमकां सांगपाची कांय गरज ना. जे आयज आमच्या BJP सरकारान जे काम केल्लें आसा ते तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. जे आयज आमच्या पेडण्यांक लागून आयज बऱ्यान बरे प्रोजेक्ट दिल्ले आसा. जे आयज आमचे इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मानवत इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, तशेंच आमचे आयुष हॉस्पिटल, तशेंच तुमकां खबर आसा 2 ब्रिज ऑलरेडी आतां काम चालू आसा. जे म्हणटा दारगळी 2 खांबे कडेन आनी परसवडे. तशेंच आमकां आयज चांदेल आमच्या ब्रिजूय दिल्लो आसा. तोय बी काम चालू केल्लें आसा. तशेंच आयज आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम आख्खे पेडण्यांक लागून, तशेंच तालुक्याकूय म्हाका दिसता आयज उदकाचे प्रॉब्लेम ना. जे आयज आमकां चांदेल आमकां आसापूर आयज बऱ्यान बरो 17 MLD हो प्लांट दिल्लो आसा. तशेंच आयज खुबशे आमचे स्ट्रीट लायट्स तुमकां खबर आसतले. आयज पेडण्यांत स्ट्रीट लायट चडशे नासलेले भितर. ताका लागून आयज आमकां बऱ्यान बऱ्यो स्ट्रीट लायट्स आमचे 1500 पोल्स दिल्ले. सगळ्या गांवांनी स्ट्रीट लायट्स दिल्ले. तशेंच आमचे 100 करोडचे अंडरग्राउंड केबलिंग हे दिल्ले. अशे खुबशे आमचे पेडण्यांक लागून प्रोजेक्ट दिल्ले आसा. आनी तेचे प्रोजेक्ट चालूय आसा. तशेंच आतां थोड्या दिसांनी सगळे गांवांनी हॉट मिक्सूय चालू जातले. तशेंच तुमकां खुबश्यो गोश्टी आसात ज्यो आयज आमच्या महिलांक लागून जे आयज स्किमी आसात, जे आमच्या सरकारान लाभयल्ले आसात, ते सगळे जाण घेतात. तशेंच आतां हर एक घरान आमच्या सरकाराची खंयची नाल्यार खंयची स्कीम पावता. ताका लागून सगळ्यांनी एकजुटीन मेळून 20 तारखेर जे इलेक्शन आसा त्या दिसा सगळ्यांनी बॅलेट पेपर आसतलो. त्या बॅलेट पेपराचेर तुमी फकत कमळाकूच पळोवचें आनी कमळाचेर वोट करचें. आनी जेन्ना तुमी कमळाचेर मारतले तेन्ना ते
वोट करतना सारके मारचे ते वोट खंय पिड्ड्यार करचे न्हू. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांग सोदतां 20 तारखेर तुमी भायर सरचे, तशेंच दुसऱ्यांकूय फॅमिली आसा बाकीच्यांक सगळ्यांक भायर काडपाची खूब गरज आसा. जे आयज हांगासर 2 जाण कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट रावलेले आसा, हे तुमकां खबर आसा, हेंच्यांनी काम कांय करूंक ना. जे अळमी कशी येतात तशे आयज हे हांगासर येयल्ले आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांग सोदतां जे आयज दुसरे कॅन्डिडेट येयल्ले आसा तेंचें लक्ष तुमचें आसचें ना. फकत आमच्या BJP सरकाराचें जे आयज इतलें काम केल्लें आसा तुमकां लागून, हेज्यावनूय BJP सरकार खूब काम करूंक शकता. तुमचो आनीक स्ट्रॉंग हे जावंक जाय, सपोर्ट जावंक जाय. ताका लागून हांव सगळ्यां कडेन म्हाका दिसता सगळीं जाणां सपोर्ट करतलीं अशें दिसता आनी भोवमतां हे सीट आमच्या हाडटले अशें दिसता. इतलेंच सांगता, म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.